BJP has got a structure. BJP has got their block, महिला ब्लॉक आणि बाकीचे त्यांचे स्ट्रक्चर व्यवस्थित आहा, पैसे पावता लोकांक आणि त्यांच्या त्या त्या लेवलाचे काम चाललं कळ्ळें. पण परफॉर्मन्स एज अ गव्हर्मेंट हॅज बीन व्हेरी पॅथेटीक. देर इज नो परफॉर्मन्स ओनली. ते टाइम पास केला सगळं. पळय आता तुम्ही पळय काल ते आमचं ऑडिटर अँड कंट्रोलर जनरल. In fact, this year we got 1920 we got some 400-500 crore less than what was allotted in the previous year, and that is a corona year. Then I am surprised that Goa is sanction less money. म्हाका तेंचो हें आसा, हांवें वाचला तो काल असेंब्लीन येयल्लो पळय तेन्ना की सादारण 1246 कोटी पैकी तांकां 819 कोटीच मेळ्ळा. तरी शॉर्टफॉल ऑफ 300 crore. आमचे आयज लोन काडून 22,000 कोटी लोन जाला. कोण फारीक करतलो? गोंयचे लोक, गोंयचे भुरगे कोण करतलो? आनी ते 22,000 कोटीचे ते इन्स्टॉलमेंट भरता न्हू, ते भरपाकूच तेंचो इंट्रेस्ट 2025 पर्यंत चलतले. इंट्रेस्ट भरपाक लोन सोडून दी. बट दॅट शोज दॅट BJP गव्हर्मेंट आसून हांगाय आसून 1920 why did we get less money? That talks about performance our own government. They should have fought. ते सदांच कितें आसा ते गोडबोले करून जायना. ते somewhere you have to put your foot down and ask money. आनी जी परिस्थिती तूं आतां पळयता ती परिस्थिती पळयल्या जो कितें तेंच्यांनी हे रोडाची कंडिशनां तर ती चालूच आहा. पण आमचो जो ब्रीज आहा हो अटल सेतू तेजी परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती. मनोहर पर्रीकर आपल्या विजडमान 300 कोटी रुपयाचे लोन काडले तेणे अटल सेतू करतलो म्हणून आनी तितलोच कुडको बांदलो समजलें. आनी तो जायना म्हणून आनी तो काडलो आनी हेजे गडकरी कडेन आनीक 100 कोटी मागलो. जायत ना ते अजून. तो बाबडो गेलो उद्घाटन करून. तेजी परिस्थिती आतां कशी जाल्या ती पळयात. सो दॅट अटल सेतू ब्रीज इटसेल्फ एज अ प्रॉब्लेम ना. सो अशी कामां करून कोणाक जाय आनी दिसती पडटा ती. आनी नितीन गडकरीचें काम कर त्या प्रमाणे तुमकां सांगता. नितीन गडकरीचें काम पळय आनी तें काम पळयात. मनोहर पर्रीकरा कडेन चीफ मिनिस्टर आसतना हे येदेशें काम जालें ना. एकूच ब्रीज. नितीन गडकरी आज कितलें काम करता. सो इट इज परफॉर्मन्स ऑफ एन इंडिविज्युअल. पार्टी कशी चलता जेन्ना पार्टीन बरे लोक आसता बरे विचाराचे आसता तेन्ना ते पार्टी वेवस्थीत चलता. तुम्ही जेन्ना आतां सावथानसून पळयतात हायवे येता ती 6 लेन कित्याक? ते थंय 2 ब्रीज कित्याक? नॉर्थाच्या गोंयान कित्याक लोकांनी पाप केला? प्रश्न विचारात. थंय 2 येता ब्रीज येदे व्हडले सुंदर ब्रीज येता 6 लेन रोड जाता आनी नॉर्थाच्या लोकांक पेडणे ते आमकां सगळ्यांक 4 लेन रोड कित्या खातीर? सी दीस इज द परफॉर्मन्स. कळ्ळें. आतां कोणकुला भरतले सगळे गोंयचे खड्डे ना जातले ते सगळे बरें आहा. पूण बेजीक प्रश्न वेगळेच आहा आनी ते बेजीक प्रश्ना कडेन तेंचे कडेन डायनॅमिझम ना आनी ते काम करिना. ही परिस्थिती आहा. सो समबडी हॅज टू टॉक. समबडी हॅज टू टेल देम.